शाणू गांवकार खून प्रकरणात कांयच तथ्य ना। कोणे तरी ड्रायव्हर अजय आर्दळकाराक फुडें काडला आसूंये म्हणून स्टेप इन बार्राचो पात्रांव प्रशांत देसाय उलयता। पर्येचो बीजेपी उमेदवार विश्वजीत कृष्णराव राणेन सालेलीचे शाणू गांवकाराक स्टेप इन बार्रा कडेन गुळयो घालून मारला म्हूण सांगपी ड्रायव्हराचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। त्या बार्राचेर आनी बारवाल्याचेर रिपोर्ट। म्हाका दिसना ही गोष्ट खरी आसा, कित्याक ही एक तरी गोष्ट 11 वर्सां पयलींची आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार आतां तुमकांय खबर आसतलें, आतां पेपरांनी किंवा तुमच्या मिडियांनी येत आसा की दिसान दीस तो स्वता स्टेटमेंट बदलता। जाल्यार म्हाका दिसना ही घटना आमच्या थंय घडल्या। आनी ही 12 वर्सांची घटना आसा, म्हणजे म्हाका दिसता भितून कितें तरी कोणा तरी ताका फुडें काडपाक हात आसा अशें म्हाका तरी वैयक्तीक दिसता। पूण म्हाका आमच्या तरी हितून अशी घटना घडली। ही गोश्ट आमचे जे रेस्टॉरंट आसा ते मेन रोडाचेर आसा आनी मेन रोडार असल्या कारणान मेन रोडार जर असल्यो गोश्टी घडटा जाल्यार आयज कोणाचें कितें मातशें कितें नेगेटीव आसत जाल्यार जगाक कळटा। येदी व्हडली घटना जर जाल्ली त्या हितून त्या स्पॉटार जर जाल्ली जाल्यार तेन्ना कळटा आसली, कोणाक तरी आतां कळटा आसली। इवन ही घटना तेणी अशी कोणी तरी तांकां फुडें काडला अशें म्हाका दिसता आनी डिस्टर्बन्स करपाचें आनी गांवांत वातावरण खराब करपाचें अशें दिसता। तशें कांय घडोवंक ना आमच्या तरी टायमार। आनी 11 वर्सां पयलींची गोश्ट तो आतां सांगता आनी तेजी फॅमिली सांगता ती 1 म्हयनो जाता। तो म्हणटा पावसान जाला, एकदां म्हणटा डिसेंबरान जाला। तेणीच पयलीं सारकें सांगूंक जाय बाबा खंय कितें सारकें कितें जालां। आपूण आनी विश्वजीत बरोबर राजकारणांत वावुरतात वो सगळो खंय कोणाचो तरी तांचे आड डाव आपल्याकूय पुलिसांनी आपयल्लो म्हूण प्रशांत सांगता। तुमकां हातूंत कितें राजकारण कशें दिश्टी पडटा? आसूं शकता नसूं शकता, कित्याक ही गोश्ट जेन्ना हांवें पयले फावट आयकली, जेन्ना म्हाका पुलीस स्टेशनांतसून आपोवन येलो तेन्ना म्हाकाय अजब दिसलें बाबा अशी ही घटना घडली। म्हणजे विश्वजीत कृष्णराव राणे आनी हांव एक राजकीय क्षेत्रांत आमचें एक्टिवनेस चड आसा म्हाजें आनी तेजें, आनी हांव तेज्या वांगडा सतत ह्या राजकीय प्रवासान आसा तेज्या वांगडा। म्हणून म्हाका दिसता दोगांक खंय तरी आडकुपाचो प्रयत्न चलता अशें म्हाका तरी दिसता। म्हाका जेन्ना तेणी तो कोण तो तेजो ड्रायव्हर स्टेटमेंट कितें दिलो, जवळपास म्हाका दिसता 18 ते 20 तारीख हेच्या भितूर म्हाका वाळपय पुलिसान आपयल्लो आनी म्हाजो स्टेटमेंटय घेतलेलो आसा। तुमी कितें सांगलें त्या स्टेटमेंटान? ना, एक तर तेंच्यांनी हांवें जेन्ना तांकां विचारलें की एक्झॅक्ट म्हयनो खंयचो, दीस खंयचो, जाल्यार तेंचे कडेन तेजें कांय उत्तर नासलें। इवन ते म्हणटाले तोय सांगूंक शकना, कोण तो ड्रायव्हर आसा सतीश। तेंच्यांनी म्हाका विचारलें ही घटना कितें घडल्या काय तुज्या हितून, जाल्यार असली घटना घडप हांवें म्हटलें ही कितें बारीक घटना जी तुमी सांगतात ती कितें बारीक घटना न्हू। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। पणजे शाराक मोठो प्रस्न ट्रॅफिकाचो। मळ्यांत पावसांत उदक तुंबून घरांनी घुसता, ताका उपाय ना। कसिनो तर पणजेकारांकय नाका। फाटल्या 25 वर्सांत पणजे जशी राजधानी म्हूण वयर सरूंक जाय आशिल्ली तशी जाल्ली ना म्हूण पणजेकार उलयतात। पणजेकाराक जाय एक प्रोजेक्ट येतात भलतेच। प्रुडंटाच्या खबरां माळेंत पणजेचे मतदार राजाचो लोकनामो। टुरिस्टाचो आनी दुसरे ऑफिस जाय ते ऑफिसीस बांदलेले आहा, बिल्डींग्स येयले आनी लोड येता मांडवी ब्रिजान भितर सरतना। कित्याक पाट्यार व्हडल्यो बिल्डींग आहा, तो सगलो लोड पणजेकारांक मार जाता। भितर येता भायर सरता तेन्ना पणजेन तो मार खाता, कित्याक पाट्यान व्हडल्यो बिल्डींग, व्हडल्यो ऑफिसीस अर्द वर वता आमकां सिटीन भायर सरपाक आनी अर्द वर येता भितर सरपाक। हें मागता कोण मतदार निवडून येवं मातशें तें सारकें प्लॅनिंग करा आनी चिंता, कितें कंजेशन रिलीज जावपाक जाय। इन्फ्रास्ट्रक्चर मस्ट मॅच डेव्हलपमेंट। मळ्यान लोक ज्या जाग्यार रावता त्या जाग्यार आतां 25 वर्सां जालीं, अजुनूय तेंच्या घरांनी उदक भरता आनी गव्हर्मेंट कांयच करिना 25 वर्सां। आमकां अशें दिशिल्लें की आतां बीजेपी गव्हर्मेंट आयलो कितें तरी करतलो, म्हळ्यार प्रत्येक घरांनी इतकें उदक भरता लोकांक न्हिदूंक मेळना। सकाळ फुडें स्कुलाक भुरगीं वयता, बायलां कामाक वयता। तुमी विचार करून पळयात, समज जर घरान एक फूट उदक जाल्यार भायर कितकें उदक आसतलें, तेंच्यांनी कसो वयपाचो? सरकार कित्याक लक्ष दिना? एक बारीकशी गजाल आसा, ह्या गजालीचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय। आनी जो सरकारान निवडून येता ताणें ह्या 5 वर्सांक तेंचें काम पयलें करून काडपाक जाय। हो मळ्यान एक मला लेक म्हणून एक
व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तो ब्युटिफिकेशन, पणजेचे ब्युटिफिकेशन करतले ह्या कारणान तो हातीन घेतिल्लो, पण ताचेर अजून दुर्लक्ष केल्लें वता आनी तातूंत कितें तो ब्युटिफिकेशनूय जायना आनी थंय सगळेच ते जो आमचे पणजेकारांचो जो टॅक्साचे पयसो गव्हर्मेंटान यूज करून थंय कितें तरी करपाक फुडें प्रकल्प केल्लो तो आजून कित्याक हाताळलो वचूना. इतलीं वर्सां हो बीजेपीचोच कॅन्डिडेट निवडून येता आनी बीजेपीच्याच कॅन्डिडेटान तो प्रकल्प हातीन घेवन ताणें तो फुडें काडिल्लो. आनी पणजे कॅपिटल ऑफ गोवा म्हणजे म्हाका दिसता चड फोकस आसपाक जाय आसलो, तो कांयच ना. आनी डेव्हलपमेंट म्हटल्यार दिसलेलें फक्त फर्स्ट इफी जालें तेन्ना तें जाल्यार तेजो बरो व्हडलो कॉस्ट जाल्लो. आतां मळ्यांतलो इशू उलयला, हांव आनीक एक ताका एड करूंक सोदतां. मळ्यान एक मार्केट म्हूण बांदलेलें तें आजुनूय तेच परिस्थितीन आहा. म्हाका दिसना कोणेच फुडाकार घालून तें फुडें करून तें डेवलप करून तें मार्केट तशें ती बिल्डींग तशीच उडयलेली आसा. मागीर दुसरें म्हणल्यार रू दे ओवरें क्रीक ती ब्युटिफिकेशन करपाक सरकारान थोडीशी चालू केल्ली, पूण आतां तें बंद दवरलां. तें कारण सरकार जाणा आसतलो. 25 वर्सां पयलीं अशें आश्वासन दिल्लेलें की बोगदावाग सारकी जी एरिया आसा त्या एरियेन खंय तरी हावजींग प्रोजेक्ट येतलो म्हणून, आनी ताका सांगलेलें कितें तरी कोणी तरी लक्ष घालप आनी पळोवप म्हणून. पूण आजून पर्यंत तो प्रोजेक्ट तसोच आसा आनी डे बाय डे वर्स जायत आहा प्रोसिजर, कित्याक पॉप्युलेशन थंय वाडत आसा आनी एक सोशल खुबसो एक प्रॉब्लमूच जावन पडला. सेम केस वीथ बान एरिया, मळा एरिया. दुसरें अशें जालां की ह्या भागान अशें पळयतना अशें दिसता की सोशल जो आमचो लोकप्रतिनिधी जाय तेचो कंट्रोल कितलो आसपाक जाय हो एक इशू आसा. हांगासर आमच्या आल्तीन भागान अशें जालें की PWD ऑफिसरांनी तांकां नोटीस दिनासतना कांय घरां मोडून उडयलीं आनी कांय घरां मोडून उडोवन जेन्ना ह्युमन रायट्सा लागीं गेले तेन्ना ती घरां खंय तरी थांबले ते सगळें मोडप. हेचो अर्थ एक लोकप्रतिनिधी असो जाय की खंयच्या तरी एका फॅक्टरा खातीर कोणी निवडून दिता असो नाका, तर तो असो जाय जेचे कडेन स्ट्रॉंग वील पावर जाय आनी तेन्नाच कितें तरी पणजेची खरी उदरगत जातली. दुसरो इशू आमचो मेन म्हणजे कॅसिनोज. एकदां अशें काडलेलें की सोशल इवील म्हणून पणजेंतले आमचे इतले लोक भायर सरलेले, आज ते लोक खंय गेल्यात, आयज कोणूच लोक ते भायर सरनात. हेचो अर्थ सोशल इवील, नो मोर सोशल इवील, कॅसिनोज तर आसा, पूण ताका खंय तरी एक स्ट्रॉंग वील पावर जाय. जशें आमी मायनींग बेल्ट येदो व्हडलो बेल्टान मायनींग बेल्टान आमी अशें केलें की खंय तरी तांकां एक कम्पेन्सेशन दिलें. आतां कोणाक दिलें, ऑलरेडी इल्लिगल बिजनस, तोय बी इल्लिगल, होय बी इल्लिगल बिजनस आसलो तसो, एथिकल बिजनस ना, तरी तांकां जर आमी कम्पेन्सेशन दिवं शकता जाल्यार हांगा कितें म्हणटात, जर कॅसिनो बंद केले जाल्यार इतले भुरगे बेकार पडटले. जर ट्रकवाल्या सारक्या लोकांक जर आमी कम्पेन्सेशन दिता जाल्यार ह्या युथांक दुसरें कितें काम मेळ्ळें सर कम्पेन्सेशन कित्याक घेवंक शकना आनी हे बंद जावंक शकना. म्हणजे हांव आतां जेन्ना देशान भोंवता अनेक ठिकाणी कॅपिटल सिटीज आसा, त्यो कॅपिटल सिटीज ज्यो आसा त्यो पळयतकूच दिसता की बाबा दीस इज अ कॅपिटल. सो गोंयाक कॅपिटल सिटी म्हणून आनी गोंय सारक्या इतल्या प्रगत राज्याची जर कॅपिटल सिटी म्हणून ती डेव्हलप करपाक जाय जाल्यार तशा प्रकारचें डेव्हलपमेंट म्हाका तरी दिसता गेली 25 वर्सां तशें कांय जावंकूच ना, विशेष कांय जावना. कित्याक प्रत्येक इलेक्शनाच्या टायमार मॅनिफेस्टोन येता, सांतिनेज नाला, मळा क्रीक, अन्य कांय विशय, हे सगळे विशय दर 5 वर्सांनी येता, मॅनिफेस्टोन येता आनी मागीर गायब जाता. आनी हे जे मळा क्रीक आनी हे आसा हे बारीक गजाली खरें सांगपाचें म्हणल्यार. जर तिसरो येदो व्हडलो पूल, इतलो करोडांचो पूल आमी जर बांदूंक शकता जाल्यार ह्यो गजाली पिनट्स कश्यो आमी सॉल्व करूंक शकता. सगळे तुमी सांगले, कचऱ्याचे उलयले, कासिनो उलयले, एवरीथींग उलयले. आमचो वाडो एक असलो मुस्लीम वाडो, आजून इतकी वर्सां जालीं थंय कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना. जशें आहा ते झोपड्यो तशेंच आहा. इतके MLA येले, इतके कॉन्सिलर येले, कांयच जावंक ना. आतां पळय हे गव्हर्मेंटान इस्किमी काडली ते तांकां इस्किमी पावयता. आमचो तो एरिया तो सोशल वर्क रफीक बीक तो पावयता. मात भुरगे शिकलेले आहा थंय आजून तरी तांकां एक बी गव्हर्मेंट सर्वीस ना. तूं डेव्हलपमेंट काय म्हणजे फुटपाथ ना, हे ना, काय ना, वचपाक येसपाक काय जावना. जशे दीस वाडटा तशें कन्सेप्ट, थंय कोण ऑब्जेक्शन काय घेना. मतदार राजा ह्या प्रुडंटाच्या कार्यावळीचेर मतदार राजाच्या लोकनाम्यांच्या खबरां माळेंतलो हो निमणो लोकनामो पणजेचो.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणे 2 गाडयांचो लासून गोबोर जालो. दनपारा 12 सुमार एक टेम्पो आनी मारुती इको गाडयेक पेडणे कोर्टा कडेन उजो लागलो. कसो उजो लागलो तें मात कळिल्लें ना, पूण शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला आसुये असो दुबाव. 6 लाखां वयर लुकसाण जालां आसुये. फायर ब्रिगेड पाव मेरेन गाडयो काबार. थंयच्या लोकांनी बाकीच्यो 2 गाडयो साल्वार गेल्यो. 1 वर्ष जावं ना, 1.5 वर्ष झालं आता. 1.5 वर्ष झालं आमची 5 रुपयाची धंदा असा, काय पाहिलेला ते 5 रुपयाची धंदा असा ते आमची त्याच्यावर फट मारताची हे वळे काम झालं आता. आणि बम किती मिनिटं दिलो? बम किती मिनिटं दिलं? 15 मिनिटं दिलो का जास्त वेळ लागलो? जास्त वेळ लागले. घ्या इथं घ्या. पाऊण तास झालो बम दिल्या. बमाना इतकं जवळ 5 मिनिटाच्या हाकेचा अंतरावर ही माणूस आज विचार करता की बम इलो असतो तर ती गाडी वाचली असती. बम येऊन नाही म्हणा गाडी पुरी जळली. हा पुऱ्या नागरिकांनी माहित आहे. आज सगळे नागरिक अडकान बसले, येणारे जाणे सगळे अडकान बसले. आज सगळ्यांचं आज खळंब झालो. तो जर बम टायमर इलो असतो तर आज ही दुर्घटना इतकी मोठी झाली नसती. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे आता किती नुकसान झालं, आता किती नुकसान झालं. 5 रुपये लागून आमचे गाव सोडून लागले. किती असं पैसा गेला, किती असं करतात. तो जर बम इलो असतो तर इतके नुकसान झालं नसता. बोल तू. आमचे किती 4-5 लाख 10 लाखाचे नुकसान झालं. आता 10 लाखाचे पोल भरतले ते सगळे नुकसान. काय पोल बोलतात? 5 रुपयाचे 100-200 रुपये घेतात. घेऊ एक ब्रेक.